मिना खणी परतून सुरू करचे खातीर लोकसभेत MMDR कायदो बदलपी विधेयक केन्ना संमत जातले आणि खणी परतून सुरू केन्ना जातल्यो। लोकसभा अधिवेशन सोंपपाक फकत 7 दीस उरल्यात तरी अजून विधेयक सादर जाल्ले ना। खण अवलंबितांचो भाजपान फुटबॉल केला आणि लोकांची दिकाभूल चलयली असो आरोप काँग्रेसीन केला। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे कामगार सोमारा विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराक ताच्या घरा वचून मेळ्ळे। ह्या महिन्याचे शेवटा मेरेन खणीचो प्रश्न सुटाव जालो ना जाल्यार जानेवारीत सुमार 1400 कामगारांची नोकरी वचपाचे तरसात तांचे तकलेर हुमकळपाक लागल्या। काँग्रेस फुडाऱ्याक मेळून आयले उपरांत ताणें कितें सांगलें पळयात। त्याच नंतर आम्ही निलेश काब्रालाक मेळ्ळे। निलेश काब्रालान आमकां तें सांगलें आमचे ते एक कमिटी काडल्या आणि सुदीन ढवळीकरान CMान एक फुडारी करून त्याच्या हातीन एक लीड दिल्ली आहा आणि एक विका भितर आमी अपॉइंटमेंट घेतले आणि हेजेर हें जाता ओ ना ते आमी सांगतले। जावं MMDR एक इलेक्शन अमेंडमेंट कितें करपाचें आहा ते नंतर पूण ताणें एक सांगलें कितें हे आतां सेशन लोकसभान चालू आहा तेजेर काँग्रेसीचे ओपोज करता म्हणून आयज एकूय बील पास जालें ना म्हणून तुमी पळयना कळा। तेका लागून आयज आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू कवळेकारा बरयले। जेन्ना आमी फर्स्ट तेज बरें मांडला तेन्ना तेणें सांगलें बील येनासतना आमी कशें तेंच्यान कशें म्हणपा जाता। सो तेणें कितें सांगलां आमचो फूल सपोर्ट आहा। जेन्ना आमची फाटीं आझाद मैदानाचेर 4 तारखेर मिटींग जाल्ली तेन्ना आमचे युनियन बॉडीन आमकां सांगलें कितें आमकां कंपनीन आपयल्या आनी सांगलां जरी तर हें तरी डिसेंबर देखून जायना जाल्यार जानेवारी आमकां सॅलरी दिवपाक कठीण जातलें म्हणून आनी आमकां 3 ऑप्शन दिल्ले म्हणून जावं मायनिंग क्लोजर जावं रिट्रेंचमेंट नाल्यार ले ऑफ करपाचें म्हणून हें आमकां सांगलें। ताका लागून हें आमचें आतां कितें जालें चोगलेनूय आतां म्हणटात तेणें वेरेस लायल्या म्हणून 60 डेज आमकां भंय पडला। बाबू कवळेकार अर्थातच सगळें खापर भाजपाचेर फोडटा। खण पिडेस्त दिल्ली धरणे धरून बशिल्ले त्या वेळार एकय केंद्रीय मंत्री तांकां कित्याक वचून मेळ्ळो ना अशें तो विचारता। थळाव्या भाजपा फुडाऱ्यांनी आनी खासदारांनी येता ते लोकसभा वेंचणुकेचेर दोळो दवरून लोकांची फकत दिशाभूल चलयल्या अशें बाबू म्हणटा। रुलिंगाचें काम फक्त जे आंदोलन करता त्या लोकांक वचून पाठिंबो दिवप आनी सपोर्ट दिवप आनी तेंचे बरोबर बसवप इतलें काम। दोनूय राज्यांत तेंचे सरकार आसात जाल्यार तेंचें काम कितें आसपा जाल्लें तेंचे ते खाण मिनिस्टर जो आसा तोय थंय पावूंक शकलो ना। PMाचे अपॉइंटमेंट तें मेळपाक शकलो ना। तुमी दिल्ली वचून बसपाक जेन्ना वयता ताच्या पयलीं सरकारा कडेन हांव विनंती करतलो आनी विनंती केल्ली हांवें की 1 दिसाचें सेशन घेवचें हांगाचें गोंयचें जेणे करून फ्रेश ग्रॅज्युएशन घेवया। आनी हें पत्र बरयल्लें की CMाक बरयलें स्पिकराक बरयलें त्या प्रमाणे आमी गव्हर्नराक बरयलें की 1 दिसाचें सेशन जावचें फक्त मायनिंगाचेर डिस्कस करपाक आनी तेज्या पयलीं जर शक्य जाता जाल्यार एक PMाचो अपॉइंटमेंट घेवचो आनी PMाच्या कडेन ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वयचें। ऑल पार्टी डेलिगेशन प्लस हे खाणग्रस्त तेंचे लोक आसात त्या डेलिगेशनाचे लोक। आतां सेशन कितलीच उरलें 7-8 दिसाचें उरलां। हेजे फुडें बील हाडटले। बील जर ह्या सेशनाक येता जाल्यार तें बील पयलीं हांगा येन्ना इंट्रोड्यूस जावपाक जाय आसलें बील जे रुटीन प्रोग्रामाचेर येन्ना येवंक जाय आशिल्लें पूण तशें हाडली ना। पूण खंय तरी अजुनूय म्हाका दिसता अशें की लोकांचें फक्त हे MP इलेक्शन दोळ्या फुडें दवरून ह्या प्रश्न खेळत दवरपा खातीर आनी खाणग्रस्त लोकांक आमी तुमचे बरोबर आसा म्हूण दाखोवपाचो प्रयत्न जाता आनी तांकां फुटबॉला भशेन खेळयतात। फुटबॉला भशेन तांकां हांगा धाड थंय धाड हांगा वसा थंय वसा आनी ते वाटेन वयतात पूण ह्या लोकांची हे दिशाभूल करतात। बेतलांतल्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।